नमस्कार. आयच्या या अपडेटी भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. दर दिसाक आमी अपडेट घेवन येतात आनी दर दिसा आमकां एक अपेक्षा आसता की कितें तरी बरी गजाल, कितें तरी सकारात्मक गजाल आमी सांगपाक शकतले. पण दीस वतात तशी परिस्थिती गंभीर जायत आसा आनी त्याच बरोबर एक गजाल लक्षांत येत आसा की पॅनीक जावन फायदो ना. जर कितें करपाक जाय जाल्यार धीटसाणेन भिनासतना ह्या व्हायरसाचो सामनो करपाक जाय. एंड दॅट इज द ओन्ली थिंग दॅट इज देर इन अवर हँड. आनी आज जेन्ना आमी मेळ्ळ्यात तेन्ना परत वास्को सावन आमकां मेजर हेडलायन्स आसात. ह्या कोविडाच्या बोवाळां भितर सांजवेळ जालो, त्याच बरोबर हेल्थाची अपडेट आनीक आमचो चीफ रिपोर्टर धरून गोंयभर सावन रिपोर्टर तुमचे बरोबर आसात. हांव सगळ्यांत पयलीं बिकॉज आज परिस्थिती इतली सिरियस आसा, हांव सगळ्यांत पयलीं वता वास्को आनीक विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, आय थिंक अगेन टुडेज हेडलायन इज फ्रॉम वास्को. कितें चल्लां? सर, वास्कोची हेडलायन म्हणजे एक शॉकिंग न्यूज आमकां जे आयकूंक येता. मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे 2 नगरसेवक पॉझिटिव्ह आयिल्ल्या. म्हणजे वन ऑफ देम इज कितें सांगू सर, 2 नगरसेवक आसा आनी एक जी लेडी नगरसेवक आसा तिचो घोवूय पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा. 2 दीस पयलीं कावन्सील मिटींग जाल्ली, बोवाळ जाल्लो, सगळे लोक एक्कान एक कावन्सिलर प्रेझेंट आसलेले. आता जेन्ना 2 लोक पॉझिटिव्ह जाता आनी एक कावन्सील मिटींग 2 दिसा पयलीं जरी जाता, ताजे अशे सिम्पटम्स आसा की आता बाकीचे सगळे कावन्सिलरांक प्रत्येक मनशांक चॅक करचो पडटलो. आनी जेन्ना एक कावन्सिलर पॉझिटिव्ह जावप म्हणजे ताजे संपर्कांत जायते लोक दिसाचे कितलेशेच फावट बारीक बारीक कामाक आपले रेशन कार्डाची जावं आनी बाकीची सगळी बारीक बारीक कामां खातीर हजार फावट तांकां मेळपाक वता. सो तांचे संपर्कांत कितले लोक आयिल्ले तें खबर ना. दुसरी गजाल म्हणटा ती जेन्ना एक म्युनिसिपालिटीचो एक बरो हाय लेवलाचो एक नगरसेवक जेन्ना पॉझिटिव्ह जाता तेन्ना ताका मेळपाक कितलेशेच लोक दिसाचे वता. सो ताजे आतां कितले लोक संपर्कांत आयिल्ले, कितले दीस आता हे जे आयज आमकां कळून आयलां की 2 लोक एक बरोबर ते पॉझिटिव्ह दाखयता आनी अशी न्यूज आयकूंक येता की दे आर असिम्प्टोमॅटीक. म्हणजे आता हालीं जेन्ना आमी एक आयकल्ली की एक जाग्यार एक मनीस पॉझिटिव्ह आशिल्लो आनी ताका हॉस्पिटलान व्हरपाक टायम लागतालो तेन्ना एक नगरसेवक त्या मनशाक मेळपाक गेल्लो. सो एखादी ताका थंयच्यान जायला आसतलें, ताजे थ्रू दुसऱ्या कावन्सिलरांक जाला, कशें कितें जालां तें अजुनूय कांय क्लॅरिटी ना. पूण सद्याक तरी एक शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती 2 कावन्सिलर ऑफ दी मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल टेस्ट पॉझिटिव्ह. दुसरी गजाल म्हणटा ती जेन्ना खारेवाडा काल एक मनीसाची डेथ जाली, म्हणजे जेन्ना एक कोवीड रिलेटेड डेथ जाली काल, जे सॅनिटायझेशन बी जालें. पूण आयज थंय आतां लोकांची मागणी आसा की थंय एक मायक्रो कंटेनमेंट झोन करचो म्हणून. जशें आमी पळयता की मांगरान एक कंटेनमेंट झोन केल्लो आसा, जशें आमी पळयता की सड्यार जेन्ना केसो वाडटा, बायणां जेन्ना केसो वाडटा ते मायक्रो कंटेनमेंट झोन केला. आतां हो खारेवाडा जो एरिया आसा तो व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आसा. थंय जायते लोक रावता, म्हणजे घरां एकदम तेकून आसा. जेन्ना असल्यो घटना घडटा तेन्ना आयज जुजे फिलीप डिसुजा हे जे आदले मंत्री आहा तांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्लो आसा की मायक्रो कंटेनमेंट झोन करचो म्हणून. थंय एक डिमांड केल्लो आसा. आता तिसरी आमकां एक जी न्यूज आयकूंक येता की वास्कोचे थोडे रेल्वे पुलिसाचे जे स्टाफ आहा ते पॉझिटिव्ह दाखोवपाक लागले. सो आता ते रेल्वे पुलिसाचे स्टाफ अजुनूय आमकां अजुनूय ऑफिशियल कन्फर्मेशन येवंक ना. पूण जे सुत्रां सांगतात ते हिशोबान आमी जरी पळोवंक गेले थंय म्हाका दिसता 2 काय 3 स्टाफांक चॅकिंग केल्लें आसा, तातूंत भितर पॉझिटिव्ह आयल्या अशी न्यूज येता पूण अजुनूय ऑफिशियल कन्फर्मेशन ना. आता जेन्ना एक पुलीस स्टाफ पॉझिटिव्ह जाता, एक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे मनीस पॉझिटिव्ह जाता, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी. बिकॉज तांकां डेलीचे हिशोबान कितलेशेच लोक प्रवास करतात, तांकां दे आर मिटींग इच अदर. म्हणजे दिस इज अ कॉज ऑफ वरी. आता आनीक मोठी गजाल जी आमकां आयकूंक येता म्हणजे ती बिर्ला, अशें आयकूंक येता, अजुनूय कन्फर्मेशन ना, पूण बिर्ला जुवारी नगर जे म्हणटा, वी हॅव नोन इट एज गोवाज बिगेस्ट स्लम एरिया. आनी थंय अशें आयकूंक आयलां की एक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचो मनीस पॉझिटिव्ह जाला आनी थंयच्यान आतां एक 3 काय 4 लोक पॉझिटिव्ह जावपाक लागले अशें आयकूंक येता. अजुनूय कन्फर्मेशन ना. पूण थंय जरी समज अशें पॉझिटिव्ह जरी जायत म्हणजे यू कॅन थिंक ऑफ इट एज 10 टायम्स बिगर देन मांगूर. सो द डेंजर
is 10 times bigger than the Mangul containment zone. कित्याक जी ती slum area आसा, it is, you can say, one of the biggest slum area in Goa. थंय जरी ते infection पावत, we will not be able to take care and control of it easily. थंय तुमकां व्हडलो कंटेनमेंट झोन करचो पडटलो आनी विल नॉट बी चिंता आसा की थंय एक ते जुवारी नगर जी एरिया आसा थंय तो इन्फेक्शन पावना जाल्यार पुरो अशे लोकांची मागणी आसा सद्याक वास्कोच्यान. या विक्रम, व्हेरी सिरियस सिच्युएशन आनीक म्हाका दिसता वरिसम येट हांव अजून म्हणटा की पॅनीक जावपाचें एकाच कारणा खातीर गरज ना, कारण आमचो रिकवरी रेटूय तितलोच बरो आसा. त्याच बरोबर दिसान दीस कोवीड सेंटर्सय सरकार वाडयत आसा. सो कितें आसा स्ट्रॅटजी सरकाराची, बिकॉज नाव मोर ऑर लेस वी व्हेरी वेल नो दॅट गोंयभर व्हायरस पातळ्ळा आनी कोणाकूय जावपाक शकता. हांगा कोण मोठो मनीस, बारीक मनीस, श्रीमंत मनीस, गरीब मनीस अशें कांय ना. कोणाकूय बातपाक शकता आनी प्रत्येकान नॉर्म्स फॉलो करप सामकें गरजेचें. पूण त्याच बरोबर एक लोकांची सरकारा कडच्यान अपेक्षा आसता की ह्या परिस्थिती भितर सरकारान सतर्क रावचें, एलर्ट आसचें आनी ज्यो गजाली शक्य आसात तितल्योय गजाली ऑन ग्रावंड लोकां खातीर करच्यो. त्यो सरकार करता काय कितें? आमचे बरोबर आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश गाडिया सध्या. महेश, कितें आसा हेल्थ डिपार्टमेंटाची अपडेट आनी सरकार सध्या ह्या एकूण सिच्युएशना कडेन कशें पळयता? प्रमोद, आमी पळयला की जशें वास्कोन जे स्लम एरियेन व्हायरस जसो पावला तसो म्हापशा काल एक केस मेळ्ळ्या गंगानगर. तो केंस मारपी आनी तो म्हणटात की तो जीएमसीन केंस मारतालो आनी तो जेन्ना पॉझिटिव्ह सांपडलो तेन्ना ते एरियेन आतां तरी सध्या तरी 600 सुमार अशे लोक रावतात ते इल्ल्याशा एरियेन गंगानगर. तातूंतली सध्या हेल्थ डिपार्टमेंटान आयज ती एरिया सील करून तितली एरिया सील करून तेंच्यांनी 50 सॅम्पल्स तेंच्यांनी म्हणजे 50 स्वॅब तेंच्यांनी कलेक्ट केलेले आसा. तांचे रिपोर्ट येवपाचे आसा. तांचे रिपोर्ट येतकीच थंय तो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करचो काय ना हाचेर सरकार विचार करतलो. टेन्शन म्हणजे थंय सामके थिकली पॉप्युलेटेड एरिया तो, कित्याक थंयच्यान बाकीची सगळी जी म्हापशान जी खोर्ले सायडीन जी तुका एरिया दिसता बारीक बारीक घरां जावं जी खोर्ले डोंगर दिसता हावसिंग बोर्डा मेरेन तेकला तो तितल्या मेरेन ती घरां सगळी तेंकूनच आसा. सो हेल्थ डिपार्टमेंटाक मातशें आतां टेन्शन घेवपाचें अशें जालां की त्या एरियेक जर पावलो आनी जर तो बाकीच्या घरांनी पावलो जाल्यार म्हापसा सुद्दां एक फाटीं फुडें एक म्हणटा तसो एक कंटेनमेंट झोन तितलो एरिया फूल डिक्लेअर करप सुद्दां व्हेरी डिफिकल्ट जातलो. सो आतां मेरेन तरी तेंच्यांनी फक्त तितलोच एरिया म्हणजे 600 घरां पुरतो तेंच्यांनी सध्या सील केलेलो आसा. पूण कंटेनमेंट झोन म्हणून तो डिक्लेअर करूंक ना. दुसरी गजाल म्हणजे काल एक बरी खबर आयकपाक आयली की 53 पेशंट काल आमकां क्युअर्ड जाले. म्हणजे अशें सदांच कशें आसतलें 10 आसतले 20 आसतले 2 आसतले. सो आतां मेरेन मोर दॅन 200 पेशंट म्हणटा ते क्युअर्ड जाले. ते बरे जाल्यात आनी ती एक तेंच्या खातीर एक पॉझिटिव्ह खबर आसा हेल्थ डिपार्टमेंटा खातीर. आनी एक म्हणजे आयज आमी पळयला की खुबश्या भागांनी पॉझिटिव्ह पेशंट्स सांपडटा. म्हणजे आयज साखळे सुद्दां एक 2 पॉझिटिव्ह पेशंट सांपडल्या पूण बोथ आर असिम्पटॉमॅटीक, सिम्पटम्स कांय ना तांकां. म्हापशाचो जो सांपडला गंगानगर तो सिम्पटॉमॅटीक पेशंट आसा आनी ही इन आयसोलेशन वॉर्ड. सो त्या खातीर त्या मनशा तो कोणाच्या कॉन्टॅक्टान आयलो तेणें आनीक कोणा म्हणजे तेच्या कामूच केंस मारपाचें आसल्या कारणान तिणें आनीक कोणाचे केंस मारले. जीएमसीन तो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो हे तो स्टाफ कसो तो कितल्या पेशंटांचे तेणी केंस बीन मारले आनी कितें तें आतां तेंचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग चालू आसा. आयज आमी जर पळयले एक्टीव केसीस तरी 700 वयर पावले तरी अजून स्ट्रॅटजी व्हडलीशी कांय चेंज जावना गव्हर्मेंटाची आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाची. इवन आनी तो दुसरें म्हणजे अजून गव्हर्मेंट ट्रू नेट टेस्टूच अजून चालू दवरल्या. जेका 2 वरां लागतात ती अजून एंटीजेन तेंची जी टेस्ट जी न्यू येयल्या जी अर्द्या वरान रिजल्ट येता तिची अजून कन्फर्मेशन म्हणजे अजून ती स्टार्ट करूंक ना. अजून गव्हर्मेंटान ताचेर कांय विचार करूंक ना अशें आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या सुत्रांनी सांगलां. थँक्स अ लॉट महेश. गरज पडल्यार परत येता तुज्या म्हऱ्यान. सावयो डायस आसा मडगांव सावन. सावयो आज सांजाव आनी म्हाका दिसता सांजावाची परिस्थिती अशी आहा की एक वटेच्यान व्हायरस आनी दुसरे वटेच्यान सांजाव. सो जस्ट आय नो वी आर ऑल इन अ व्हेरी सिरियस सिच्युएशन, बट सांजाव कसो केलो लोकांनी ह्या परिस्थिती भितर आनी केलो काय केलो ना?
कोविड दुयेंसा पासत चडशा गांवांनी सांजाव जो पर्यंत जातालो ते भाशेन जालना, पूण थोडे थोडे भुरग्यांनी आपल्या गांवांत न्हू बारीकशे लायक पावसूय पडना आयज, सो आर्टिफिशियल वॉटर घेवन तेणी आपलो सांजाव केला. पूण जे स्केलीन जातालो जो बोवाळ जातालो तो खूब कमी आसा. कित्याक सर न्हू आतां एवरीवेर न्हू इन सालसेट एरिया देर इज कम्युनिटी ट्रान्समिशन चालू आसा. आतां सुकार्डे चिंचिणी हांगासर मेळ्ळी, कावेलोसी मेळ्ळे, सो एवरीवेर एक एक दोन हे जावन सर न्हू इट इज स्प्रेडींग. आतां कुर्तोरिया इट इज स्प्रेडींग. लोकांनी कितें केलां बाबा हे पाट आनी सांजाव नाका, नेक्स्ट इयर म्हणटा ते बरे भाशेन करूया, हे दुयेंस सर हें जालें न्हू, सो नेक्स्ट इयर ते म्हणटा ओदीक बरे भाशेन करप म्हणून. आणि ओवरऑल सालसेती भितर लेटेस्ट अपडेट कितें आहा एज फार एज, कारण एटलिस्ट 3-4 जागे अशे आशिल्ले जंय इन्फेक्शन्स वाडटालीं, सो वॉट इज द सिच्युएशन ऑन ग्राउंड? सो ऑन ग्राउंड सिच्युएशन अशें आसा की अजून जायते टेस्ट मेळपा उरलो आहाय लोकांक गेले जंय इन्फेक्शन जावन गांव गांवांनी हें जालां न्हू, सो थंय टेस्ट जो रिजल्ट मेळपाचो अजून उरला. सो एक पावट रिजल्ट येयलो म्हणटकूच कितें सिच्युएशन आहा तें कळटलें. तर आनी एक इश्यू कितें जालो न्हू हांगासर आमच्या वाड्यारूच, तर कोणा तरी हुंकली येता आनी उलटी येता म्हूण तेणी हें केलेलें, म्हणजे कंप्लेन केलेलें. पूण आयज तर 3 दीस जाले ते म्हणटा लोक हिंगासर की आमी 104 फोन मारलो, 108 फोन मारलो आनी पुलिसा पासून फोन मारलो, पूण अजून ते म्हणटा तेका कोणूय येयलो ना तेजो टेस्ट करून तेका व्हरपाक. आनी तो सर न्हू इज अ रिक्षा ड्रायव्हर. आनी वॉट आय वॉन्ट टू हायलायट, काल हांव ते टॉपिकाचेर उलयलो न्हू की जावं सरपंच ओ कौन्सिलर्स हे कोण विजिटा येयनाय म्हणून. तर आयज हांव लोटले गेलो न्हू, सो थिंगा ते म्हाका सरपंच सांगपा लागले सावयो आमी वयताय चॅक करपा बाबा जो क्वॉरंटायन येयला आमकां रिपोर्ट येता म्हणटा बाबा कोण कोणा हें जाला, कोण कोण हूंय क्वॉरंटायन आहा. सो थिंग गेलो सर न्हू ते म्हणटा हूंय तूं कोण न्हू, सो ती कितें म्हणटा सर न्हू तेंकां गोवोरमेंटान आजून तेंच्या कडेन एक लेटर तांकां कांय मेमोरेंडम बाबा हो मनीस रिस्पॉन्सिबल आहा पळोवपा म्हणटा तांकां आमकां लेटर येयला ना. ओन्ली जे कन्फर्म जालें न्हू जे क्वॉरंटायन आहा तो रिपोर्ट येता पळय, पूण तेंकां म्हणटा तेंकां एक ऑथॉरिटी लेटर कांय ना बाबा पुलिसां आपोवपा आमच्यान आनी तेंकां बाबा सारको होम क्वॉरंटायनार रावना हे भाशेन करपा म्हणटा तेंकां आजून कांय येना, लायक एनी ऑथॉरिटी म्हणटा गव्हर्मेंटान दिली ना. लोक म्हणटा ते क्वॉरंटायन येता न्हू ते लोक म्हणटा अरे तूं कोण आमकां सांगपाक, आनी ते कितें म्हणटा वेन द स्टॅम्प गोज न्हू आफ्टर 4 days, सो ते म्हणटा ते इवन इन लोटोली देर आर केसीस वेर people who are supposed to be under quarantine ते भोंवताय म्हणटा सर ते. दॅट्स हाव व्हेरी वॅलीड क्वेश्चन्स, कारण अल्टिमेटली सरकारान पंच मेंबर्सांक किंवा कावन्सिलरांक सांगलां की तुमी तुमचे एरिये भितर नदर दवरात म्हण, पण सरकारान तांकां कसलीच रिटर्न ऑथॉरिटी दिल्ली ना. आनी ताका लागून ते जेन्ना लोकांक विचारपा वतात, कोणी जर सिम्टोमॅटीक कोणी जर क्वॉरंटायन्ड आसा आनी ताका जर ते विचारपा वतात जाल्यार लोक तांकां उलटी शापोतो सांगतात. इतलेंच न्ही तर तो 3-4 दिसांनी जर स्टॅम्प गेलो होम क्वॉरंटायनाचो जाल्यार भोंवपाक लागतात. म्हळ्यार आमची जी एक सामाजीक जापसालदारकी आसपाक जाय, सेन्सिटिविटी आसपाक जाय, ती आमी एज एन इंडिविज्युअल सगळ्योच गजाली सरकाराक दोश दिवन जावचे ना. एज एन इंडिविज्युअल सिटीजन आमी ह्यो गजाली कशी हाताळटात म्हाका दिसता हाजेरूय आमी स्वता चिंतपाची खूब गरज आसा. आमचे बरोबर लौकीक शिलकार आसा आमचो चीफ रिपोर्टर. लौकीक कितें चल्लां सरकाराच्या लेवलाचेर, कारण लोक काचाबूल जायनात, बट म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या मनाक एक चिंतेची वातावरण आसा की सरकार ही गजाल सारकी हँडल करता काय कितें. वॉट इज द अपडेट फ्रॉम युअर एंड? ओके, पणजे जर तुम्ही हे पळयलें म्हणजे जे भयानक वातावरण मांगोर वास्को एरियेन पळोवपाक मेळटा. आतां म्हापशान केसी जावपाक लागल्यो थंय जाल्यार बाबा मोल्ले 70 वा हांगासर चिमला एरियेन जे केसी जावपाक थंयचे भयानक वातावरण लोक थंय फेस करता. आमच्या रिपोर्टरांक थंय पळोवपाक मेळटा. ती परिस्थिती पणजेन ना. पणजे पण तुम्ही म्हटलें ते कशें हें करता हँडल करता जाल्यार ते सांगपाक जाय म्हटल्यार सरकारान व्हडलो SOPीन तेंच्या चेंजीस केल्ल्यो ना, ते हँडल करपाचे व्हडले चेंजीस केल्ल्यो ना. ते जे 2-4 दीस पयलीं आमी डिस्कस केल्ले तशेंच आहा की कोणाक सिम्टम्स आहा जाल्यार तेणी फुडें येवन टेस्टींग करचें, तेंच्यांनी मास टेस्टींग बी जातालें. तसल्यो गजाली आतां चालू दवरूं ना. पणजेचें मुद्दम वातावरण पळयलें जाल्यार सकाळच्यान हांव गव्हर्मेंटाचे कामां ट्रॅक करतालो. कालचें सांगलें काल पयलीं TTAG येवन गेले हॉटेल इंडस्ट्री स्टार्ट कर म्हणून CMा कडेन. आयज
बार एंड रेस्टॉरंट वाले येयले आमचे बार एंड रेस्टॉरंट स्टार्ट कर म्हणून सीएमओ पॉझिटिव्ह आहा सीएमओ मेळ्ळो आमकां तेजेर तो म्हणपाक लागलो आपूण सिरियसली विचार करताय ओपन करपाचेर तितून टुरिजमाचो फ्लो जातलो अशें सीएम म्हणटा तेजे उपरांत आतांची गजाल म्हणजे आतां हांचे फाटल्यान तुमकां गाडयो पळोवपाक मेळटा आमदार मंत्र्यांच्यो आमी आतां सीएमाच्या हालतींच्या बंगल्या भायर आहा एके वटेन हे सगळे कोविडाचे जाल्यार दुसरे वटेन 10 काँग्रेसचे आमदार जे बीजेपीन येयल्ले आनी थोडे मंत्री थोडे कॉर्पोरेशनाचेर आहा ते 10 आमदार आतां सीएमाच्या बंगल्यार आहा आनी तेंचो प्रश्न इतलो की तेंची जी केस चालू आहा स्पिकरा मुखार पेटिशन डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन ती सुप्रीम कोर्टान हेणी काँग्रेसच्या प्रेसिडेंटान पेटिशन घातला ती एक्सपर्टायट करची म्हणून त्या विशयाचेर चर्चा करपाक आतां ही व्हडली मिटींग हांगसर चालू हांगसर एजी गोवा गव्हर्मेंटाची एजी हांगसर आहा दुसरे वटेन लोकां कडल्यान लॉकडावन जावचो जेन्ना एकू केस नासली जेन्ना 3 केसी आसल्यो तेन्ना आमी बरें लॉकडावन केले आनी आतां जेन्ना 700 केसी आहा तेन्ना सरकार लॉकडावनाक कित्याक वचना काय अशें लोकां कडल्यान वचत ते आमकां प्रश्न आयकोंक मेळटा जेन्ना खरी गरज आहा तेन्नाच लॉकडावनाक कित्याक वचना काय म्हणून पूण ह्या सरकारान सगळें ठरोवन केल्लें आहा की सरकाराकू हें आसलें की अश्यो कशी वाडत वयतल्यो नोव्हेंबर पर्यंत केसी वाडपाक शकता अशें उलयताले आनी त्या प्रमाणान तेंच्यांनी तयारी दवरलेली केअर सेंटर म्हणा वा आयसोलेशन करपाक सेंटर्स म्हणा हेची तयारी दवरलेली आनी आतां लॉकडावनाचो प्रश्न ना आतां सरकारान म्हणजे केंद्रान सुनून अनलॉकिंगाचें काम स्टार्ट केलां तितून काल एक आमकां मेळ्ळें काल बीजेपीच्या कोर ग्रुपांतले दयानंद मांद्रेकार आमकां मेळ्ळे तेणी आवर्जून मागणी केली की सिंधुदुर्गान जशें हँडल जाल्ले कोविडाची केसी एके ऑफिसरा कडल्यान तश्यो गोंयान जावंक पावलें ना जरी आमचें पॉप्युलेशन सिंधुदुर्गा पेक्षा कमी आहा त्या खातीर गोंयान 1 म्हयनो कंपल्सरी लॉकडावन जावपाकूच जाय अशी बीजेपीच्या कोर ग्रुपांतल्या मेंबराची मागणी म्हणजे लोकां कडल्यान अश्यो मागण्यो येता की आतां खरी लॉकडावनाची गरज आहा म्हणून पण सरकार ते वटेन वचून सरकाराची लायन ऑफ एक्शन दुसरो आहा मागीर सरकाराची मानसीक परिस्थिती ना आनी आर्थीक परिस्थिती ना हें सगळें करपाची अशी सद्याक तरी परिस्थिती दिसता आमी आतां वतात गोंयच्या आमी विवेकाक येता फोंडेसान आनी मागीर आमी गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी या आनी थंय कितें चल्लां तें हें करया सत्तरी या कुडचड्यार या थंयच्यान आमी समजून घेवया कितें चल्लां तें विवेक प्रभू आसा फोंडेसान विवेक आज फोंडे आनीक भोंवतणच्या वाठाराची अपडेट कितें आहा काल आमी शिरोडीची अपडेट दिल्ली प्रमोद तातूर 3 केसी मेळ्ळ्यो आमकां आनी एक केस आसली ती तो भुरगो जो मेडिटेपान कामां वयतालो पुणे ते म्हाका दिसता जे कामगार तेज्या वांगडा कामां वयताले तेंचे सॅम्पल्स आतां चॅक करपाक गेल्यात आनी तेंचो रिपोर्ट जो आहा तो अवेटेड आसा दुसरी गजाल म्हणल्यार जो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आहा गोविंद गावडे आनी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आनी कोविड-19 हेच्या अंतर्गत 10,000चे चेक जे गरजवंत लोक आहा तांकां सध्या कांयच परिस्थिती ना तेंची जोडपाक जावं कामाक कोण ना तांकां अशे 50 चेक ताणें डिस्ट्रिब्युशन केल्ले आसा तेज्याच ऑफिसांतल्यान आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार बिसायड कोवीड म्हाका दिसता एक बरें व्हडलें एक संकट आयिल्लें आसा शेतकऱ्यांचेर जे ऊसकार भाव आसा आमचे जे वार्षिक ऊस पिकयतात गोंयांत आनी आयज तेंची एक मिटींग आशिल्ली आनी हालींच जो नवो अपॉइंट केल्लो आहा जो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून संजीवनी शुगरकेन फॅक्टरीन त्यांच्या बरोबर ही मिटींग जाली आनी आयज जे इतले तेंप ते एक भोवळान आशिल्ले की फॅक्टरी बंद करता काय चालू करता डायरेक्ट सांगलेल्या की ही फॅक्टरी आमी सुरू करपाचे ना ह्या वर्साच्यान ती बंद करपाची मार्गार आसा तेन्ना तुमी ऊस लायात आनी तुमचो ऊस खंय पिकयतात थंयच तुमचो ऊसाचे दर तुमकां सरकार येवन दितले अशें म्हणटात पण आतां पर्यंत म्हाका दिसता कितल्योश्योच मिटिंगो जाल्यो चीफ मिनिस्टर स्वता येवन थंय शेतकारांक मेळ्ळे हेच्या पयलीं आंदोलनां जालीं एग्रीकल्चर मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर थंय येवन गेलो पण सगळ्यांनी तांकां फक्त आश्वासनां दिल्या आनी आतां तेंच्यांनी एक फायनल अशें डिसिजनाचेर ते पावले की जर फॅक्टरी बंद करता जाल्यार आमकां रिटर्न दिवचें आनी आमचो ऊस जर तुमी घेतले जाल्यार लेखी आश्वासन आमकां ह्या येता त्या 15 दिसां भितर दिवचें नाजाल्यार आमी गेटी मुखार हंगर स्ट्रायकाक बसतले सगळे भुरग्यांक आनी तेंच्या फॅमिली सकट घेवन बसतले आनी जो आमचो शेतकारांचो प्रश्न मिटना तो पर्यंत आमी थंयच्यान उठचे ना अशें एक तेंचे डिसिजन मोठे डिसिजन आयज शेतकार भावांनी घेतलेले आसा प्रमोद या विवेक थँक्स अ लॉट म्हाका दिसता 3 इशू आशिल्ले एक म्हळ्यार कोविडाचो इशू दुसरे म्हळ्यार चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंडांतल्यान मदत डिस्ट्रिब्यूट करपाचो आनी तिसरो इशू जो इम्पॉर्टंट आसा तो संजीवनी साखर कारखान्याचो म्हाका दिसता तिनी फोंडेची अपडेटी वर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव वता मयुरा कडेन मयूर आसा कुडचड्यार सावन
कुडचडे, केपें आनी सांगे ह्या वाठारांतली अपडेट पळोवया, कारण थंय बी आसात ज्यो केसी वाडटात आनीक पीपल आर ट्रायंग टू डील इन दियर ओन वे. बट वॉट इज हॅपनिंग देर? मयूर, कितें चल्लां? आतां वास्कोन ड्युटी दिल्लो वास्को पुलिसा भितर कोण आजून पर्यंत कळना हिंगा, पूण हांगा वास्कोचोच एक रेल्वेचो होमगार्ड तो आनंदवाडी सावड्डी रावतालो, तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी ते काही दिसा पयलीं 3 दिसा पयलीं बट जालो, तो तेका पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणटकीर वाठारांची तेगे फॅमिली 3 मनीस तशेंच 12 फ्रेंड्स आसा, रिपोर्ट सॅम्पल आसा. तशेंच असोल्डा कॅप्टना तो कामगार जो राया काम वयतालो थंय त्या केसीसी भितर तेका एक जावन तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तेंची फॅमिली रिपोर्ट सॅम्पल धाडल्या. तशेंच असोल्डा वाठारा भितर 6 जाण जे क्लोज टॅक्स आसात तेय रिपोर्ट धाडले. मी असोल्डा पंचायतीन एक डिसिजन घेता, एक 3 दीस म्हळ्यार फुल लॉकडावन करपाचें असोल्डा वाठार, कारण जे सरकार जे कॉन्टॅक्ट आसा ते वाडोवना म्हणून कोण कितले आसात. तशेंच सांग्यार आज पयल्या सांग्यार आमी गेलेले. सांग्यार आज अशें दिसलां कितें सांग्या वाठारां भितर जे शॉप्सवाले आसात, जे शॉप्सवाल्यांनी एक बरे तरेन एक मेंटेन केलेलें आसा. जे कोण येतात तेंका प्रॉपर चॅनलान म्हळ्यार कितें डिस्टन्स करात, डिस्टन्स रावात, हें सगळें मेंटेन करून एक सांग्यार बी वाठारा कित्याक एक म्हळ्यार लोकां भितर एक भंय आसा, भंय निर्माण आसा बाबा आमकां हें जावपा जायना म्हणून. पूण लोक अशें बी ना, कित्याक लोक खूब कामां वचचे आसात. म्हणल्यार कामाक गेल्यार मुखार कांय तेंचे इनकम म्हणल्यार मोटरसायकल पायलट जे पायलट म्हणटा की इतलेच ते बेकार आसलेले, चालू ना, तेंकां घेयना. तेंची समस्या हांगा खूब अशी निर्माण जाल्ली आसा. म्हणजे हे इफेक्ट एक मोठेपणान सांग्यार आनी कुडचड्यार जाला, पूण ती कमी आसात. पूण फायनल प्रॉब्लेम मातसो खूब आसा. सामकें बरोबर म्हणजे व्हेरी व्हेरी ट्रू. 70ची अपडेट घेवया. कल्पेश आसा आमचे बरोबर. कल्पेश, डेथ जाली, डेथी उपरांत वास्को तरी परिस्थिती अशी आहा की आतां पयले कावन्सिलर, चेअरपर्सन पॉझिटिव्ह टेस्ट जावपाक लागले. थंय कंटेनमेंट झोन आसा, थंय केसी वाडिल्ल्यो. आतां ऑन ग्रावंड सिच्युएशन कितें दिसता 70ची? ऑन ग्राउंड म्हटल्यार सर सांगपाचें म्हटल्यार आयज थंयची जी सरपंच आसा तिका सगळे जे कितें मिडियाक एड्रेस करपाचे सगळे तिका रायट्स दिल्ले आसा. सो तिका हांव लास्ट 4 मेरेन कॉन्टॅक्ट जाल्लो म्हाजो. सो 4 मेरेन तिणें म्हाका सांगलें की सिच्युएशन बरें आसा म्हणून. जेन्ना जेन्ना कोणाक ताप येयलो असो दिसता की थंडी जाल्यार ती म्हणटा रोखडीच पूण एम्बुलन्सीक फोन करता. सांकळेच्यान एम्बुलन्स येता म्हणटा. सो रेग्युलर एम्बुलन्स कालूय आयिल्ली, पयर आयिल्ली, आयजूय तांच्या गांवांत एम्बुलन्स आयल्या. सो ते रेग्युलर चेकअप तेंचे स्टार्ट आसा. सो लोक तशे व्हडलेशे पॅनिक सिच्युएशन थंयसर जावपाचें कांयच ना. बाकी सगळ्यो सुविधा ज्यो आहा तांकां थंयसर टायम टू टायम पावयल्यो वयता. पूण सर 70 सध्या एक गजाल आयकपाक मेळटा ती म्हटल्यार कोरोना आमचे जे मेळिल्ले विलेजीस ते गुळेली, मलपण, मोल्ले आनी शिरोले. तो गुळेली मेळिल्लो तो हेल्थ वर्कर असलो, तो वास्को काम करतालो. मलपणचो हेल्थ वर्कर वास्को, मोल्ल्याचे हेल्थ वर्कर वास्को काम करतालो आनी शिरोले जो पोलीस मेळ्ळो तो वास्को हार्बर पोलीस स्टेशनार काम करतालो. म्हणजे हे चारय जे गांवांनी केसी जाला ते वास्कोच्यान ट्रॅव्हल करपी मनीस आसात. आनी जशे सावियोन काल म्हटलें आनी आयजूय म्हटलें की क्वॉरंटायन केल्ले आसतना पासून जे लोक भोंवता म्हणटात न्ही, जेन्ना जेन्ना सर हांव मोल्ल्याचो रिपोर्ट घेता न्ही तेन्ना तेन्ना म्हाका अशें आयकपाक येता की मोल्ल्याचो जो फर्स्ट जो मनीस क्वॉरंटायन केल्लो आसा न्ही, जो क्वॉरंटायन केल्लो आसलो तो मनीस क्वॉरंटायन न रावता तो सगळे कडेन भोंवलो म्हणून हे मोल्ल्यान येदें व्हडलें सिच्युएशन जावपाक पावलें म्हणटात. तेच सांगपाचें म्हटल्यार जे हेल्थ वर्करूच जर क्वॉरंटायन केल्ले आसतना जर अशें भोंवतात जाल्यार हे अशें जावपा म्हणजे हो असो लोकांचो बोळ आसा. आनी लोक म्हणटात की हेल्थ वर्कर आसात तेंचे पयलीं चेकअप जावपाक जाय, कित्याक चडशे हेल्थ वर्कर जे आसात ते सत्तरींतल्यान ट्रॅव्हल करतात आनी ट्रॅव्हल करतना एकाच गाडयेंतल्यान 10-10, 15-15 जाण विंगरींतल्यान जावं टेम्पो ट्रॅव्हलींतल्यान ट्रॅव्हल करतात अशें लोक म्हणटात. कित्याक तर चडसो जो कोरोना ट्रान्सफर जाता तो हेल्थ वर्करा कडसून जाता. तेच्याच बद्दल सर तेच्या उपरांत अशें सिच्युएशन हांगासर आसा की जो आतां पावसाच्या दिसांनी मेजर रेव्हेन्यू जनरेट करपी जो आतां सोर्स आशिल्लो आमकां जे वॉटरफॉल्स आमचे ते वॉटरफॉल्स सगळे सत्तरीन बंद जाले. सो म्हणजे रेस्टॉरंट्स, जेवण खावण आतां बारां होलसेल तर 12 तर बंदूच आसा. बारवाले सगळे जाण डेप्युटी कलेक्टराक तेंच्यांनी
निवेदन सादर केल्लें की कर म्हणून, पण तांकां अजून अशें कर म्हणून काय दिवंक ना. दुसरी गजाल म्हटल्यार जे DSSY जी स्कीम आसा तांचे पयशे जाणट्यांक लोकांक मेळना, ते बंद आसतात. ताका लागून जाणट्या लोकांचो एक इश्यू आसा. आणि डेली वेजीस सगळी कामां हांगासर ठप्प आसल्या कारणान जे डेली वेजीस हांगासर जे लेबर आसा ते सध्या मातशे पॅनीक जावपाक लागले की सपोज जर आपल्याक जॉब मेळोंक ना, काम मेळोंक ना, जाल्यार आमी कितें करचें हो तांचो क्वेश्चन आसा. ना एब्सोल्युटली करेक्ट. म्हाका एक गजाल मुद्दम सांगचें दिसता की आमी हे प्रश्न इतल्याच खातीर हायलायट करतात सो दॅट सरकाराच्या कानार ह्यो गजाली पडच्यो. एट द सेम टायम बेजीक गजाल आसा की पॅनीक जावन कांयच फायदो ना. आणि जशें आमच्या सगळ्या रिपोर्टरांनी सांगलें द मेजर कन्सर्न रायट नाव की लोक जितल्या कडकपणान स्ट्रिक्ट जावन जे नॉर्म्स फॉलो करपाक जाय ते फॉलो करनात. मास्क सारके घालनात ते धरून जे होम क्वॉरंटायन आसात ते होम क्वॉरंटायन सुद्दां रावनात. स्टॅम्प गेलो की भोंवपा लागतात. आनी अशी जर परिस्थिती आमची उरली जाल्यार कांयच जावपाक शकचें ना. सरकारान फक्त मागीर कोवीड सेंटरां उगडत बसपाचें आनी थंय कांय लोकांनी चोम्यांनी वचून थंय न्हिदपाचें, ही परिस्थिती आमचेर येतली. जशें कल्पेशान सांगलें 70च्योय मॅक्झिमम केसी जो मनीस स्वता क्वॉरंटायन आसपाक जाय आशिल्लो तो रावलो ना म्हणून ह्यो केसी इतल्यो वाडल्यो. आज जेन्ना विक्रम जेन्ना सांगता की जुवारी नगर सारक्या एरिये भितर केस मेळ्ळ्या आनी कितें जाय तें चिंतल्यार आपल्याक भंय दिसता म्हण म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान एक जाणीव दवरपाची गरज आसा की आपूण जेन्ना घरांतल्यान भायर पांय घालता तेन्ना आपल्याचेर खूब व्हडली जबाबदारी आसा. आनी हे जर नॉर्म्स आपणें फॉलो केले नात जाल्यार आपूण फक्त स्वताक, स्वताचे फामिलीक आनी स्वताच्या वाड्याक न्ही जाल्यार अख्खी गोंयाक एक धोको निर्माण करपाक शकता. हांव इतल्याचेर थांबतां. दर दिसाक आमी इतलीच तुमचे कडेन विनवणी करतात की नॉर्म्स पाळात. जे होम क्वॉरंटायन आसपाक जाय ते होम क्वॉरंटायन रावात. आनी त्याच बरोबर सरकारा कडेनूय एकच विनवणी आहा की आतां जश्यो केसी वाडपाक लागल्यात, फाल्यां जर स्लम एरियांनी ज्या जाग्यार भरपूर पॉप्युलेशन आसा, गच्च घरां आसात, त्या जाग्याचेर जर ह्यो केसी वाडपाक लागल्यो जाल्यार आमकां आमची टेस्टिंगूय तितलेंच रॅम्प अप करचें पडटलें. फाटली 2-3 दिसांची परिस्थिती अशी आशिल्ली की मनीस पॉझिटीव जाला हें कळटकच ताका पिकअप करपाक सुद्दां 24 वरांच्या वयर लागतालें. सो फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड दॅट एस्केलेशन ऑफ सर्वीस वील हॅव टू हॅपन. कारण जर तें जायना जाल्यार एक पॉझिटीव जाला म्हणून कळिल्लो मनीस आपल्याच एरिये भितर, आपल्याच वाड्यार 24 वरां ते 48 वरां उरपाक शकता. आय थिंक दॅट इज समथींग दॅट वी ऑल रिक्वायर रायट नाव. हांव इतल्याचेर थांबतां. जबाबदारेन वागात, सेफ रावात, पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.